दिवचलच्या मुस्लिम वाडा वाठारात आयतारा राती 2 दुचाकींमदी भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात गंभीर जखमी जाल्ल्यात दोनूय तरणाट्यांक गोंय वैजकी महाविद्यालयात फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केल्यात। मजगती अपघाता उपरांत वरभर 108 अँब्युलन्सीचो पत्तोच नाशिल्लो अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या। दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। ते ॲक्सिडेंट जावन पडला आणि ॲम्ब्युलन्साक दिसता हेंच्यांनी कॉल केल्लो, तो ॲम्ब्युलन्स ॲक्सिडेंट जाल्या उपरांत वरभर जालें जाल्यार ॲम्ब्युलन्स पावना। हेका कितें करपाचें? आतां हे इतले फोन केल्यार ॲम्ब्युलन्स येवपाक ना, आमी आतां कितें करपाचें तें? इतले हे पेशंट हांकां हाडून इतले इंजर्ड जाला, एकल्याचो पांय गेला, एकल्याचो शोल्डराक मार बसला। थंय पोलिसांकूय फोन केलो, पोलीसूय टायमार पावूंक ना। मागीर पोलीस हांगा येयले, हेल्थार येयले आनी तेंचे कितें स्टेटमेंट घेवपाचें घेतले, कळ्ळें। तरी आजून पर्यंत ॲम्ब्युलन्साचो कांय हेच ना। त्यो गाडयो थंयच पडलेल्यो आहा, सगळे थंयच पडलेले आहा। पेशंटाक फक्त आमी दुसरे गाडी प्रायवेट गाडी घालून हाडल्या। हे कितें चल्लां? हो ॲक्सिडेंट खंय जालो? ॲक्सिडेंट हो मस्जिदे कडेन जाल्लो, मुस्लिम वाड्यार। जवळ जवळ म्हाका दिसता 8:15 8:30 भितर कितें जालें तें ॲक्सिडेंट। 9 9:15 साडे आतां कितें टायम जाय दिलो, आतां हांगा पळय 9:30 जाली, तरी गाडी ॲम्ब्युलन्साचो पत्तो ना। पेशंटाक आमी हाडले, ॲम्ब्युलन्साचो वाट पळोवंक ना, कळ्ळें। तरी पण तांकां हाडून हांगा पळयलें। हांगा जर ॲम्ब्युलन्साचो असो शॉर्टेज आहा जाल्यार हे सरकारान तेजे बद्दल कितें तरी करचें न्ही। मूळ महाराष्ट्रातल्या कुडाशे गावचे बबन हे आपली MH07 M5694 ह्या मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्या दिकेन वताले। तांच्या फाटल्यान तांची घरकान्न आशिल्ली। मुस्लिम वाडो हांगासर मशिदी कडेन पावतकीच फुडल्यान स्पिडीन येवपी GA03 T5434 ह्या स्कूटरीन मोटरसायकलीक नेटाचो धपको दिलो। ह्या धपक्या बराबर बबन आनी ताची घरकान्न रस्त्याचेर पडली, जाल्यार स्कूटर चलोवपी तरणाटो रस्त्या भायर उसळ्ळो। स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो। सुमार अर्द वरा परस चड वेळ 108 ॲम्ब्युलन्सीची वाट पळयल्या उपरांत थळाव्या लोकांनी दोगूय जखमींक खाजगी वाहनांतल्यान दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेले। थंय तांचेर मुळावे उपचार केल्या उपरांत दोगांकूय फुडल्या उपचारा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडले। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।